हालीसराक राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी म्हणचेच सोरोप येवन दुमशणां घालप, मारपेट आनी हल्ले करप तशेंच चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। सोमारा रातीं बस्तोड्या जंक्शनाचेर एका जोडप्याचेर हल्लो जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे जोडपे शॉर्मा विकपाचो वेवसाय करताले। तेन्नाच सुमार 10 जाणांच्या गटान येवन पयलीं विवेक शिरोडकाराचेर हल्लो केलो। ते उपरांत ताच्या गुरुवार घरकान्नीचेरूय हल्लो करपाचो यत्न केलो। आदले दिसा खंय त्या अनवळख्यांचो ह्या जोडप्या वांगडा पार्किंगाच्या विशया वयल्यान वाद जाल्लो। ताचोच सूड घेवपा खातीर हो हल्लो केल्ल्याचें विवेक शिरोडकार सांगता। ह्या घडणुके उपरांत तांणी रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केली। जखमी जाल्ल्या जोडप्याक आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्ले। हेच्या पयलीं तुम कस्टमर आलो दिसता अचानक मारप जालें। हेच्या पयलीं तुमची दुश्मनी बीन कितें वळ कांय ना, फकत इतलेंच की हांव थंय रावलो म्हणून फाटल्यान मदीं रावला म्हणून हांवें फुडल्यान चल म्हणटा तो येयलो फुडल्यान दादागी दाखोवंक लागलो। कितले जाण मारपी आसले? 8-10 जाण आसले। आनी खंयचे ते? मयटाचेच म्हणटात ते आतां। ओके, म्हणजे तुका आनी तुज्या बायलेक मारले? हय, म्हाजी बायल म्हाका फुडें गेली, तिचे कॅश मोडले, तिचे ते धोळ्याचे मारले एकल्यान, कोणी तरी एकल्यान आखाडो मोडलो। हय सांगता बाबा ती बायल प्रेग्नंट आसा, माफ कर म्हाका। ते तेंच्या पांय पडलो, पांय ना घसरून पांय पडलो, तरी पूण आयकना। फुडें घालतात कितें घालतात, मागीर हांगा फुडें घालता, हांगा दुखता आनी फाटीं दुखता आनी हें सुजता हें। मागीर मारले उपरांत मागीर तूं पुलीस स्टेशनार येयलो? पयलीं हांव घरा गेलो। ओके, तो हांवें म्हाज्या भावाची फोन मारलो, तो म्हाका कंप्लेन कर म्हणून, कित्याक मागीर फुडें बेश्टे लोक नाका म्हणून हांव तें आयकून हांगासर येयलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक। आतां बायलेचें कंडिशन कशें आहा? ती आसा ओके, ती रडटा, ती तो म्हाजो चेडो सकाळी बाजाराक गेलो मरे। तो घरा कडेन बाजारासून येताना वाटेक हेणी गाडी उबी केली, सायटीक वचून गाडी येता तितल्यान हे फाटल्यान आसलो। फाटल्यान येवन कित्याक उबी केला काड म्हण, हेणी सांगलें सायटीच्यान वच म्हणून। तितक्यान दादागिरी केली, तुका कितें तें आपूण दाखयता, तुका मागीर फुडें सादी कितें दाखयता म्हणून दादागिरी गेले। आनी हो सांजचो गाडी लायता ते 5 मागीर हे 7 सुमार येयले ते 10-15 जाण आनी एका गाडयेनसून भायर हाडलो ओडून आनी थंय लिव्हरां आसलीं, बेड काडले बी आनी एका बरोच मारलो तोंड बी हेजें सुजयलें। आनी ते बायलेकूय ती बायल आसता, प्रेग्नंट आहा, 3 दिसां 3 म्हयन्याची कितें आहा ती काय हाडली ती काय हाडली आनी तेका केसांक धरून हांवें भोंवडून हें मारले सायटीक आनी तेजेरूय 2 थापटां मारली। अच्छा, हे सगळें कितल्यांक घडलें? सगळे तकरीबन 8:30-9 हेजे दरम्यान। आतां सांजचे? हय, आतां सांजचे। ते सकाळी कितें मॅटर जाल्लो? सकाळी म्हटल्यार फक्त तो गाडी उबी केली, फुडसून गाडी येता म्हणून म्हाज्या चेड्यान आनी हे दिसता फाटल्यान ब्रेक मारली आनी काट गाडी मारली। हेणी म्हटल्यार सायटीच्यान चला म्हाका रस्ता। ओके, तितक्यान दादागिरी करूंक जाय, तुका कितें दाखयता, गाडी काडिना तशें थंय वाद जालो। ओके, तितक्यान गेले ते आनी सांजचे पळय येयले परत गाडये कडेन 10-15 जाण येयले। नाव घेवन सांगू शकना, बट हांव तुमकां फाल्यां सांगतलो की म्हाकाय 1-2-3 फोन येयले, बट फाल्यां परत तुमकां हांव सांगता की कोणाचें आनी कितें केलें फोन ते। बट कित्याक पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, सो म्हाका ते सगळें सांगून ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन हें करपाची गरज ना। तेंचे पुलिसांक कित्याक तें इन्वेस्टिगेशन करून कित्याक आतां कशें आतां तीं भियाल्लीं, ती एक्झॅक्ट सांगूंक शकना कितली आनी कितली 10 म्हणटा 15 म्हणटा। लोकूय सांगता की आतां तलवारी सुरयो घेवन येयल्ले म्हणून गाडीक आमी थंय, तेंकाय खबर आहा। तेंच्यांनी वयल्यान सांगलां की आमचे कडेन सुरयो आनी पयशे आहा, तुमकां जाल्यार कातरूनय उडयता। तेंकां थ्रेटनूय करून दिलें, एक्चुअली इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर हे भाशेन ताका जालां। बायल तर नासली, ताका बायलेन हाडूंक जाल्यार ताका मारतले आसले, तेजे लेबर नासले आसले। सारकें न्हू, बारीक पार्किंग इशूक लागून इतकें करप सारकें न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।